नमस्कारो अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाके स्वागत. आज एक स्पेशल एक रांदय घेऊन आयले हांव. एक साईड डिश चपातीक इडलीक पोळ्याक खंयच्याकय जाता पळय. फ्रेश वांयगण हाडला. आतां हें वांयगण फस्ट शिनून घेता. वांयगणाचे गोज्जू म्हण येता का, हांव गोज्जू म्हणचे आमगे थंय. पण ते वांयगण दिग दिग स्लायस करून शिनून घेतले. पळयलो तुमी लायक तरनेस हे वांयगण मस्त बियेनी मांडनी तरनेस. आनी हाका एक व्हड बटाटो, एक बटाटो तशीची दिग दिग स्लायस करून शिनून घेतले. आतां हांव ही एक रांदय करता. हांव एक वर्षान करतास हे रांदयेचें. हांव तुका कसं नमुने पुरा ट्विस्ट कोर येता म्हूण सांगून हे व्हिडिओ एंडाक हांव तुमकां सांगता. व्हिडिओ कडेयतना पळयाची. आतां पळय वांयगण शिनून दवरलें, बटाट शिनून दवरलें. नेक्स्ट हांव टोमॅटो शिंदिता. हांव एक 4-5 जनांक करता सांगा. तशें हांव एक 6 वांयगण घाला, व्हड एक बटाट घाला आनी पळय व्हड एक पियाव हाफ स्लायस करून दवरला. अशें करून हाफ स्लायस करून दवरला. 2 व्हड टोमॅटो तशीची स्लायस करून दवरला. आतां आमी कुकरान करची रांदय. एक 4 चमचे तेल घालता. तुमकां खंयची जाय तें तेल घालयत. आतां तेल होवन गेलें कुडलें, 4 चमचे तेल होवन गेलें कुडलें ताका पळयाची हांव एक अर्द चमचे सासम आनी एक अर्द चमचे जिरे आनी सासम पटपट जेतना 2 तरणी मिरसांग आनी एक चिमटी हिंगा पिठी घालता. ते तरणी मिरसांग आमगेली बारी तिकी आसा ते देखून हांव दोनी घाला. तुमकां आनी आमी मिरसांगे पिठी पुरो घालचे आसा ते देखून पळोवन घालची. आतां हांव हाका एक चिमटी हळदी पिठी घालता. ते हळदी पिठी, हिंगा पिठी, तरणी मिरसांग घालतना एक नमुने पुरबोळ येता ते पडनाक. ते पुरो लायक रोस्ट जालें कुडलें हाका हांव आमी ते हाफ स्लायस करून दवरलेलो पियाव आसा पळयाची तो पियाव घालता. पियाव घालून लायक करून एक 2-3 निमिश भाजीता. मस्त तांबडो आनी जावका म्हणना, जस्ट कलर चेंज जाल्यार जालें. चिकेन लायट पिंकीश कलर आयल्यार पियाव रेडी जाला. आतां आमी टोमॅटांक शिनून दवरला न्हय, तो टोमॅटोय घालता हांव हाका. टोमॅटोय घालून तें तशीची एक 2-3 निमिश लायक करून चाळून घेता. आनी हाका हांव मिरसांगे पिठी घालता. मिरसांगे पिठीने हांगा पळयाची एक ट्विस्ट म्हळ्यार हांव हेंची पळय हांगा हांव हाका 1 चमचे कोळंब्या पिठी घालता. हे ऑप्शनल, तुमकां जाय जाल्यार घाल येता. हांव हांगा हें हांव अक्की रोटी वोट करतास हें सायड डिश. ते देखून हांव सावथ इंडियन स्टायल एक सावथ इंडियन टच दितास हांगा. ते देखून हांव हाका कोळंब्या पिठी घाला. तुमकां नाका जाल्यार कोळंब्या पिठी घालका म्हणना. आतां आमी बटाट आनी वांयगण पळयाची शिनून दवरलेले ते हाका घालता आनी लायक करून मिक्स करून घेता. आनी पळयाची एक इम्पॉर्टंट हें एक चिमटी चिंचांब थोडे वेळ फुडें उदकांत घालून दवरता. थोडेची मस्त नाका चिंचांब त्या म्हळ्यार आमी टोमॅटो घाला न्हय आनी मस्त तीख ना हें मिडियम. आतां ते चिंचबा उदकाक आमी करून दवरला. थोडेची एक सान एक चिक्की एक सानू एक आवळ्या तितले पुरो घाल्यार पुरो. ते चिंचबा उदकाक घालचें आनी पळयाची मीठ घालचें. आनी लास्ट पळयाची सान एक गड्डा कुडको. हो गड्डा कुडको मस्ट सानूची इतें म्हळ्यार वांयगणाक केन्ना एक ताजीच एक चोगरसाण आसा. आमी हे गोड आनी हे चिंचांब घाले कुडले ते बॅलन्स जावन वता. ही रांदय खातना गोड घाला म्हूण कांय कळना. तितलो सान कुडको घालका. आतां हांव हाका एक ग्लास एक अर्द ग्लास उदक घाललें हांव हाका. मस्त पातळ करचें नाका, धबधबी असो. आतां कुकराचें लिड्ड घालून ताका वेट घालून 3 सीटी काडटा हांव. ते म्हळ्यार बटाटो ते वांयगण पुरो लायक मेळ्ळें हाका. 3 सीटी काडटा पळयाची. 3 सीटी काडून जातरी ऑफ करून सोडता. कुकर निवतर ओपन करता आनी पळयाची लायक मातशी जावन आशिल्लें आमगेलें वांयगण शिजून रेडी जालां. आतां गोज्ज जाय न्ही हो, गोज्ज आमी आतां कोरका पळयाची. आतां हांव कसो करता म्हळ्यार आमगेलें तें पाव भाजी स्मॅश करचें आसा पळय तें स्मॅशर तें घेवन समज लायक करून स्मॅश करून घेता. हाका आमी पुरो घाला मीठ मिरसांग चिंचांबा गोड पुरो जाला. आतां आमी तें सगळें आशिल्लें फोड गोज्ज करून घेवचें तितलेच. ते लायक सॉफ्ट आसा वांयगण आनी बटाट कुकरां भितर शिजयल्यार 3 सीटी काडल्यार तुमकां गोत आसा कितलो मोवाळ जाता म्हणून. आतां तें लायक करून स्मॅश करून घेतलें कुडलें आमगेलो गोज्ज रेडी जालो. आतां पळय हें सुकें दिसता न्हय, हाका पातळ कोरका जाल्यार इतलें उदक खतखतान हून उदक घालका. इतें थंड उदक घालूं नजा. थंड उदक घाल्यार आमी ओपास खतखताचें पळय सुका. एक सायडा एक चिमटी उन उदक खतखताचें आनी हाका जाय जाल्यार घालचें. उन उदक घालता तरी मागीर थोडें मीठ घालका जाता. कित्याक म्हळ्यार मीठ ताका उणी जाता. तिखसाणेनी पावता पळय हांगा उन उदक करून दवरलां हांवें. एक अर्द ग्लास भरी उन उदक घालता पळय. आतां हदच हें बुड्डोच्या हांव हांगा उनी अक्की रोटी करून एक सायडाक करून करतास हें काम जाता म्हगेलें तें सायडा सुकून कुकरा सीटेन येतना अक्की रोटी रेडी जाला. आतां हांव तुमकां सांगिल्लें आतां विंगड वर्शन सांगता म्हणून. आतां पळय
आज हांवें सावथ इंडियन टच दिल्या कोणब्या पिठी घालून. तुमी जाय जाल्यार हाका ते कोणब्या पिठी घालचे बदलाक गरम मसाला आणि चिमटी कसुरी मेथी घाल्यार एक नॉर्थ इंडियन टेस्ट येता ताका. तशीची एकल्याची गोडा मसाला आणि जाय जाल्यार नेलकडल्या पिठी घाल्यार एक महाराष्ट्रीयन एक फ्लेवर येता त्या रंदयेचे. तशीच इतलेची आमगेल्या जे छोले मसाला घाल्ले वय म्हण जाल्यार ताका आमकां एक पंजाबी टेस्ट म्हूण येता. तशी एकी रंदय ताका विंगविंगड आयटम घाला विंगविंगड रुचेर कोर येता. आतां लास्ट जेतन पळयाची कोथंबरी पालो घालो आमगेलो रुची रुचीची वांयगणा गोज्जांग रेडी जालो. हें अक्की रोट्टी पळय मोवाळ अक्की रोट्टी ಒಟ್ಟು ಭಾರಿ लायक जाता पळय सुपर टेस्टी जाता. तशी तुम्ही पूरजन कोण पळयाची नातल्या विंगविंगड हांव सांगिल्लें तें पळय विंगविंगड ट्विस्ट कोरून पळयाची आनी कशें जाला म्हूण सांगयाची. सगळ्यांक धन्यवाद.